Suttka, chapter 13. Sorvesporan Moizesak म्हणलें, सोर्व malgodde mhaka bhettoiat, इस्रायल porjent kusvo ugddunk poile, जावं तो monis, जावं तें जानवर तें mhoje. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, ह्या दिसाचो उगडास करात, ज्या इजिप्ताच्या देशांत तुमी गुलाम जावन आसल्यात, थंयची तुमी भायर सरल्यान तो दीस. ह्या दिसा सर्वेस्परान तुमकां आपल्या बलिश्ट हातान थंयची भायर काडल्यांत. खोमिराचो उंडो खावचो न्हय. ह्या दिसा अबिबाच्या म्हयन्यांत तुमी भायर सरूंक जाय. कानानीत पोरजेचो गांव, हितीत आनी आमोरीत, हिवीत आनी जेबुजीत ह्या पोरजांचो गांव तुमच्या ताब्यांत कोत्तलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक सोबे माजार बासायलोलें आसा. तर ह्या दूद आनी मोव व्हांवतल्या देशांत तो तुमकां हाडून पावयता तेन्ना ह्याच म्हयन्यांत तुमी ही रीत पाळूंक जाय. 7 दीस तुमी खोमीर नासलेलो उंडो खावचो आनी 7व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक ही परोब सोमारची. ह्या 7 दिसांनी तुमी खोमीर नासलेलो उंडो खावचो आनी तुमच्या घरांनी खोमीराचो उंडो आनी खंयसरूच गांवांत खोमीर आसचो न्हय. आनी त्या दिसा तुज्या पुताक तूं सांगतलोय, हांव इजिप्तांतलो भायर सरतना सर्वेस्परान म्हाका केलां ताचे खातीर हें सगळें. ही खुणा तुमच्या हातार वो कपलार एक उगडास कसो आनी हे पोरी सर्वेस्पराची आज्ञा सदांच तुमच्या ओंठांचेर उरतली, कित्याक आपल्या बलिश्ट हातान सर्वेस्परान तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. थारयलेल्या वेळार वर्साच्या वर्सा तुमी ही आज्ञा पाळयतल्यात. सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक बासायलेल्या त्या प्रमाणे तुमकां कानानीताच्या देशांत पावयले आनी हो गांव तुमच्या ताब्यांत केलो. ह्या खातीर कुसवो पयलो उगडटा आनी तो आनी तुज्या जनावरां मदलो दर एक मालगोडो सर्वेस्पराक भेटोवचो. हे दादले मालगोडे सर्वेस्पराचे जावन आसा. पूण गाडवाच्या मालगोड्या बदलेक एक मेंढरो दिवन तुमच्यान तो विकतो घेवं येत, ना तो ताची गोमटी मोडूंक जाय. सगळ्या तुमच्या मालगोड्यांक तुमचेच कुळयेच्यांक तुमी सोडून घेवंक जाय. फुडाराक तुमचो पूत ह्या कायद्याची समजणी कितें खाट विचारीत तेन्ना तुमी ताका असो जबाब दितल्यात. इजिप्तांत आमी गुलामपण भोगतल्यां थंयची सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान आमकां भायर काडून सोडयलीं. फाराव आपले दारुणायेन आमकां भायर सरूंक दितानासलो तेन्ना सर्वेस्परान सगळ्या इजिप्तांतल्या मालगोड्याक मनशांक तशें जानवरांक मारून उडयले. ह्याच खातीर दादल्या लिंगाची मालगोडी जनावरां सर्वेस्पराक हांव भेटयतां आनी सर्व म्हज्या मालगोड्या पुतांक सोडून घेतां. ही खुणा तुमच्या हातार व कपेलार एक उगडास कसो आनी हे पोरी सर्वेस्पराची आज्ञा सदांच तुमच्या ओंठांचेर उरतली, कित्याक आपल्या बलिश्ट हातान सर्वेस्परान तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. फारावन इस्रायल पोरजेक सोडून दिली तेन्ना देवान तिका फिलिस्तियाक वेता ती मोटवी वाट धरूंक दिली ना. देवान चिंतलें आपणाक झुजचें पडटा तें पळोवन पोरजेन मन बदललें आनी परत्या पांयांनी ती इजिप्तांत आयिल्ली म्हाका नाका, पूण तिका आडवी तिडवी अरण्यांतल्यान भोंवडावन नीट तांबड्या दर्याशीन पावयली. बंदुकां आनी दस्ते घेवन इस्रायल पोरजां इजिप्तांतली भायर सरलीं. झुजेन इस्रायल पोरजे लागीं भास घेतलोली. देव तुमकां भेट कोत्तलो तेन्ना तुमी म्हजीं आडां हांगाची तुमच्या वांगडा व्हरूंक जाय. त्या प्रमाणे मोइजेसान आपल्या वांगडा झुजेचीं हाडां घेतलीं. इस्रायल पोरजां सुकोतची भायर सरलीं आनी अरण्याच्या शिमेर एथाम म्हणटात थंय तांणी आपले तंबू उबारले.
सर्वेस्पर आपूण तांचे मुखार रावन दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं तांकां वाट दाखयतालो आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो. हे परी दीस रात तांणी फुडें सरूंक जाय आसलें. दिसभर कुपाचो खांबो सदांच पोरजे मुखार वेतालो, पूण रात जातच उज्याचो खांबो मुखार वेतालो. देवाचें उतर हें.